भुरग्यांनो, आयज आमी आमचे गोंय ही कविता शिकया. तुम्ही भारताचो नकासो पळयला आसतलोच आनी भारतांत गोंय खंय आसा तें तुम्ही पळयलां आसतलें. तरी आसतना आमी परतून एकदां पळोवया. हो आमच्या भारताचो नकासो आनी गोंय खंय आसा पळयात. दिसते तुमकां तांबड्या रंगान आसा तें? हां, तर इल्लेशें माणकुलेशें गोंय आमच्या भारताच्या नकाशार आहा. पूण कितलें सुंदर आसा आनी ताची सोबीतकाय कशी आसा तें वर्णन ह्या कवितेंत दिलां. वाचया. हे पळय आमच्या गोंयचो नकासो. हिऱ्या माणकांचें भांगरा रुप्याचें माणकुलें गोंय, पाचव्या रानांचें तांबडे मातयेचें आमगेलें गोंय. आतां भारताचे आमच्या गोंयचें वर्णन कशें केलां तर हिरे, माणकां, भांगर, रुपें जशें मौल्यवान आसता तितलेंच मौल्यवान ताचे परस चड म्हणल्यार जाता अशें आमचें माणकुलें गोंय. हांगा कितें आसा? 5वी रानां, तांबडी माती. पळयात चित्रांनी अशें हें भांगर, माणकां कशीं, हिरे माणकां कशें भांगराळे वत आशिल्लें हें आमचें गोंय. 5व्या रानांचें पळयात, तांबडे मातयेचें. हांगासरली माती कशी आसा? तांबडीच. कोलवे मिरामार, बाग कळंगुटे, नुस्त्या दर्याचे, रेंवेंत बसून रंग पळोवचे बुट्ट्या सुर्याचे. कोलवे मिरामार, बाग कळंगुटे हें कितें? तर ही दर्यावेळांची नांवां. ह्यो दर्यावेळो ह्यो इतल्योच ना तर जायत्यो दर्यावेळो आमच्या गोंयांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी दर्यावेळो चड आशिल्ल्यान आमकां नुस्तें बी भरपूर मेळटा. आनी जगभरांतल्यान लोक ह्यो दर्यावेळो पळोवंक येता. आनी सांजे वेळार पळयात दर्यावेळो, सांजे वेळार लोक वेळेंत बसून बुट्ट्या सुर्याचें दर्शन घेतात. आनी हें नुस्तें पळयात कितलें तें. फुडें वाचया. म्होवाळ फळांची, वखदी रुखांची गर्दी कुळागरांत, आंब्या पणसांची, वासाळ फुलांची सावळी दारादारांत. आमच्या गोंयांत म्होवाळ फळां पिकतात, वखदी रूख कुळागरांत पळोवपाक मेळटात, आंब्या पणसांची व्हडलीं व्हडलीं झाडां आनी वासाळ फुलांची ल्हान ल्हान झाडां वा व्हडलीं खुबशीं झाडां आमकां लोकांच्या दारादारांनी दिश्टी पडटात. पळयात म्होवाळ फळां जीं हांगा पिकतात आमच्या गोंयांत. आनी वखदी झाडां खंय मेळटात? कुळागरांत आनी दारादारांनी लोकांच्या आंब्या पणसांची व्हडलीं व्हडलीं रूख तुमकां पळोवंक मेळटले. तशेंच हीं फुलां. नाल्ला पेंडयांनी माड नटलेले हारीन उबे बांदार, फांतोडे वेळार शेतकार वतात नांगर घेवन खांदार. म्हळ्यार हांगा पळयत थंय सगळे कडेन माडूच माड आमकां दिश्टी पडटात. आनी जायते कडेन बांदांचेर ते वळीन उबे आशिल्ले दिश्टी पडटात. पळयात चित्रांनी. हे पळयात केद्यो व्हडल्यो पेंडयो पळयात, कितले नाल्ल लागल्यात पळयात. अशेच माड आमकां जायते कडेन गोंयांत पळोवंक मेळटात. हे पळयात माड कशे हारीन उबे आसात बांदाचेर. आनी फांतोडे वेळार सक्काळ फुडें शेतकार नांगर घेवन आपल्या कामाक वता. तर भुरग्यांनो, आतां आमी कविता गावया न्ही. हिऱ्या माणकांचे भांगरा रुप्याचे माणकुलें गोंय, 5व्या रानांचे तांबडे मातयेचे आमगेलें गोंय. कोलवे मिरामार, बाग कळंगुटे, नुस्त्या दर्याचे,
रेवेंत बसून रंग पळोवचे बुट्ट्या सुर्याचे. मोवाळ फळांची वखदी रुखांची गर्दी कुळागरांत. आंब्या पणसांची वासाळ फुलांची सावळी दारा दारांत. नाल्ला पेंड्यांनी माड नटलेले हारीन उबे बांदार. फांतोडे वेळार शेतकार वतात नांगर घेवन खांदार. नांगर घेवन खांदार. बरें तर भुरग्यांनो, कविता गायात आनी बरोवन बी काडात. देव बरें करूं.